बंद करत बंद करत बंद करत बंद करत बंद करत बंद करत मुर्दाबाद 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 भाजप सरकार जागा दयात भाजप सरकार जागे दयात सत्तेचो गैरवापर बंद करात भाजप सरकार जागे दयात भाजप सरकार जागे दयात अरे भाजप सरकार जागे दयात मुर्दाबाद 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 आगे बाये स्मृती ईराणी आगे बाये स्मृती ईराणी बंद कर तुझी फटिंगची कहाणी आगे बाये स्मृती ईराणी बंद कर तुझी फटिंगची कहाणी आगे बाये स्मृती ईराणी बंद कर तुझी फटिंगची कहाणी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईराणी मुर्दाबाद शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो अरे शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो मुर्दाबाद 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 बंद करात बंद करा बंद करा अरे बंद करात बंद करात बंद करा भाजपा सरकार जागे जायात सत्तेचो गैरवापर बंद करात भाजप सरकार जागे जाया सत्तेचा दुरुपयोग बंद करा आयज आमी हांगा आसा आसगांवां ज्या जाग्यार तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता सिली सोल रेस्टॉरंट आणि बार म्हणटा पळय तेचेर टेप मारल्या ही टेप पयलीं उगडी आसली तुमी सगळ्यांनी पळयली गोंयकारांनी पळयली मागीर तुमच्यान पळोव येता ही सिली सोल कॅफे आमी आयकलेले रेस्टॉरंट आनी बार हे बाराचेर टेपी मारून स्मृती इराणी कितें धापपाक सोदता कितें लिपोवंक सोदता कसली फटिंगपणां करूंक सोदता हो पयलो प्रश्न स्मृती इराणीक आमी विचारूंक सोदता स्मृती इराणीक सांगचें पडटलें की हे सिली सोल कॅफे ही जी आस्थापन आसा ते तुजे फॅमिलीचे तुमच्या कोणाच्या सोयऱ्यांचे ना म्हणून सांग आमी प्रूव करता हें तुजें म्हणून तुका तुजे आदले इंस्टाग्राम पोस्ट दाखयता तुज्या चलयेचे इंस्टाग्राम पोस्ट दाखयता सोशल मिडियाचेर जें कितें येयलां तें दाखयता काल नॅशनल मिडियाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन स्मृती इराणीन काँग्रेस पार्टीक सोनिया गांधीक राहुल गांधीक 2014ची लोकसभा 2019ची लोकसभा आनी येणारी 2024ची लोकसभा ह्यो काणयो सांगपाचो प्रयत्न केलो ह्यो काणयो सांगपाच्यो बंद कर ह्या देशांतली जनता आयज काणी न्हय आयज जनता शाणी जाल्ली आसा लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न स्मृती इराणीन करचो न्हू जे प्रश्न उप्रासल्या त्या प्रश्नाची उत्तरां ही स्मृती इराणीक दिवचीच पडटली तूं सरकार ह्या देशांत सरकाराचो तूं भाग जावन आसा तूं दर प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक तुजी जबाबदारी जावन आसा तूं तुज्या चलयेक मुखार काडून तें 18 वर्साचें तें कॉलेजीक वता हें सांगून तुजी गैरकृत्यां बंद करपाचो तेचेर काळ्यो टेपी मारपाचें बंद कर संस्कारी बहु संस्कारी समाज संस्कारी देश आनी संस्कारी हो भारतीय जनता पार्टी आयज आमकां कळोवन चुकलेले आसा जेन्ना तुमी ही रेस्टॉरंटां चलयता तेन्ना तुमच्या रेस्टॉरंटांनी ते संस्कार आसूंक जाय ह्या देशांतले संस्कार आसूंक जाय पूण रेस्टॉरंटां चलयता त्या रेस्टॉरंटाचे जर मेनू पळयले त्या मेनवान कितें कितें मेळटा खावपाच्यो वस्तू तेचेर कळटा की तुमचे दाखोवपाचे दांत एक आनी खावपाचे दांत दुसरे ह्या गोंयचो सरकार जे तेंच्यांनी हांगा गैरकृत्य केल्लें आसा मेल्ल्या मनशाक लायसन दिल्लें आसा रिन्युअल केल्लें आसा जो मनीस 2021 सालान मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर संवसाराक सोंपलो
तेका 2022 मे म्हयन्यान तेका लायसन मेळटा. हे कशें शक्य आसा? हे कशें शक्य आसा हे स्मृती इराणीन सांगचें. हे कशें शक्य आसा ते गोंयच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगचें. जेन्ना राजस्थानान खंय तरी एक हल्लो जालो आनी भाजपाच्या एका कार्यकर्त्यान तेका खबर ना तो कोण तो टाक करून हांगासून मुखेलमंत्र्यान हांगा ट्वीट केले, प्रतिक्रिया दिली की राजस्थानान सरकार जे चलता ते सारकें न्हू, पण राजस्थानान जो खून जाल्लो तो खून करपी भाजपाचोच कार्यकर्तो आसलो. बारीक बारीक विशयाचेर मुखेलमंत्री ज्या ज्या जाग्यार काँग्रेसचें सरकार आसा जावं काँग्रेसचें कितें केलें जाल्यार भाजपाचे जाळवणदार भाजपाचो गोंयचो मुखेलमंत्री रिएक्शन दिता. हेचेर रिएक्शन आतां कित्याक दिवना? मुखेलमंत्र्याच्या तोंडाचेर काळी टेप कोणी मारल्या? स्मृती इराणीन जशी ह्या बोर्डाचेर काळी टेप मारल्या तशीच टेप आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याच्या तोंडार मारल्या काय? हो प्रश्न निर्माण जाता. गोंयचो मुखेलमंत्री ओगी कित्याक? गोंयचो मुखेलमंत्री हे सांगूंक शकना कित्याक की सिली सोल हे रेस्टॉरंट हे बेकायदेशीर काय कायदेशीर? गोंयचो मुखेलमंत्री हे स्पश्टीकरण दिना कित्याक की जे लायसन दिले ते मेल्ल्या मनशाक दिले काय जित्या मनशाक दिले? गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक गोंयच्या जनतेक सांगचें पडटलें की हो अँथनी डगामा हो मेला काय जितो आसा? हेचो ओरिजिनल ओनर कोण? तो गोंयचो काय मुंबयचो? हे गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. जेन्ना पुराय देशांत गोंयाचेर न्यूज जाता, गोंयाचेर हे बेकायदेशीर कृत्य आसा तेचेर चर्चा जाता, जाल्यार गोंयचो सरकार गोंयचे भाजपाचे म्हणयारे जे पुष्पा फेम बरो फोटो घातलेलो, अरे गोंयचे जेन्ना इश्यू उपरासतात तेन्ना तुमी उलोवंक जाय. जर तूं स्वताक एक जबाबदार पार्टीचो स्पोक्स पर्सन समजता जाल्यार गोंयांत जेन्ना कसलो इश्यू जाता तेन्ना तुजें तोंड उगडें जावपाक जाय. स्मृती इराणीन तुमच्या तोंडार काळी टेप मारली, गोंयच्या मुखेलमंत्र्याच्या तोंडार काळी टेप मारली. गोंयचे जे इतर मंत्री सांगतात की आमी गोंयांत गैर कृत्य करूंक दिवचे ना, फक्त हांगाच भोंवता, आरपरा भोंवता, नागवा भोंवता, कलांगूट भोंवता, आसगांव पावना तुमी? हांगा कशें पावना? ज्या ज्या जाग्यार काँग्रेसचे लोक आसात थंय तुमी कुलुपां मारूंक वयतात, थंय तुमी कारवाय करपाक, थंय तुमी तांकां अरेस्ट करपाक, थंयसर तुमी तुमचो दबाव घालपाक पावतात, जाल्यार तुमी ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसगांव सिली सोल हे सिलीपण हांगा केल्ले आसा, थंय तुमी कशें पावना? हांगा गैर कृत्य करता एक जबाबदार हे देशाची मंत्री आनी तेजे सोयरे, तेजी फॅमिली, जाल्यार तेंचेर कारवाय कित्याक जायना? जर कारवाय जायना जाल्यार तें सत्य आसूंक जाय, सारकें आसूंक जाय, लिगल आसपाक जाय. सांगात लिगल आसा म्हणून, दाखयात कोणाक लायसन दिलां, हाडात त्या अँथनी गामांक, खंय आसा तो हाडात मुखार, गोंयकारां फुड्यान दवरा. कोणी एप्लाय केलें, कोणी लायसन दिलें, कशें लायसन दिलें? एक गोंयकार जेन्ना लायसन मागता कसलें, टू व्हिलराचें सुद्दां लायसन मागता, त्या तरणाट्यांक त्रास काडचे पडटा, पयशे दिवचे पडटा, फावोर मारचो पडटा. आनी येदे व्हडले इंटरनॅशनल रेस्टॉरंट ते लायसन दिवपाक तुमी फट करून लायसन दिता, ते बी मेल्ल्या मनशाक दितात. हे तुमचें सरकार, हे तुमचे संस्कार, हे तुमचें सुशासन. आमी ह्या किडाक स्मृती इराणीचो निशेध करता. ह्या केस तुजी सिली सोल ह्या रेस्टॉरंटाची, केस तुज्या फॅमिलीची, केस तुज्या गैरकारबाराची, आनी जबाबदार जाताय राहुल गांधीक. हे खंयचो कायदो? जबाबदार जाताय सोनिया गांधीक, जबाबदार धरताय काँग्रेस पार्टीक. आनी अजब ती बोवाळान आसली, टायम नासलो तिका, एकदम लोकांक फोटोवन ती ब्लॅकमेल करून आपणाच्या चलयेक मुखार घालून ती फाटी पळोवंक सोदता, ताका लागून ती नेहरूक जबाबदार धरपाक विसरली, नाल्यार नेहरूचेर सुद्दां जबाबदारी घालपाची. सो अशें हे बीजेपीचे लिडर जेन्ना तेंचे लोक आसता तेन्ना तोंड धापून ओगी रावता, जेन्ना विरोधक आसता थंयसर उपाट तांकां उमेद खसून येता तेंचो धंदो बंद करपाक, तांकां खंयसर अरेस्ट करपाक, तांकां ईडी समन करपाक. तर हो कायदो ह्या देशान सुशासन आसा, डेमोक्रेसी आसा, ह्या आस्थापनाचेर कारवाय जावपाक जाय. जे लोक हितून घुसपाल्ले आसा तेंचेर कारवाय जावपाक जाय. आनी शेवटाक परत एकदां स्मृती इराणी, जर तूं म्हाजो आवाज आयकताय, हम जानना चाहते हैं मैडम
कि क्या ये सिली सोल रेस्टोरेंट जो बार आपने छुपा कर रखा है ये आपका है, आपके परिवार का है? क्या आपकी बेटी ने कभी किसी को, ये वीडियो में हमने देखा है, क्या आपकी बेटी ने कभी ये कहा था कि हाँ ये मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ तमाम देश भर के और विश्व भर के यहाँ लोग आते हैं तो उनको अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए तो हम देने की कोशिश करते हैं? ये आपके बेटी ने बताया था? क्या वो आपकी बेटी है या नहीं? हम जानना चाहते हैं कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। क्या आप इसमें शामिल हो या नहीं हो? बस इतना जवाब दीजिए। 2014, 2019 और 2024 के इलेक्शन की बात मत करना, अमेठी की बात मत करना, असगांव की बात करना, गोवा की बात करना, आपके इस गैर कानूनी सिली सोल की बात करना, गोवा में आकर कहना, छुप कर मत रहना, अपनी बेटी को आगे करके अपने गैर कृत्यों को छुपाने का प्रयास मत करना। स्मृति ईरानी शर्म करो, शर्म करो, स्मृति ईरानी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो। स्मृति ईरानी शर्म करो। आज आम्ही या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी विजय हे सिली सोल बार एंड रेस्टॉरंट या आस्थापना मुखार आम्ही आज हांगा निषेध करपाक उबे रावल्या आणि निषेध या गोंयच्या तरणाट्यांचे वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन जेंका एक सादें बार लायसन्स पसून जर घेतलो जाल्यार तांकां अक्षरशः कठीण परिस्थितीक फेस करचें पडटा। आमी पयला आतां श्री अमरनाथ पणजीकारान उलयले त्या प्रमाणे गोंयच्या तरणाट्यांक एक सादें लायसन्स, ड्रायव्हिंग लायसन्स पसून जर काडटलो जाल्यार कितके त्रास जाता। आनी ह्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीचें जें रेस्टॉरंट आसा, जेचें चली हें रेस्टॉरंट चलयता, जे ओनर आसा, ताका मेल्ल्या मनशाचेर तुमी लायसन्स इश्यू करता। आज गोंयकार समज जर कोण एक लायसन्स काडटलो ताका 25 वर्सांची डॉमिसायल सर्टिफिकेट गरजेची आसा। डॉमिसायल सर्टिफिकेट कंपल्शन आसा, 25 वर्सां तो गोंयचो रेजिडेंट आसपाक जाय। पूण ह्या केसीन अशें जालां, 30 डिसेंबराक एक एंथनी गामा म्हणून, आमी आज पळयता हें ओनराचें नांव द गामाज म्हणून आसा, एंथनी गामा म्हणून 30 डिसेंबर 2020 एक कोण तरी गोंयांत येता आनी तो आपलें आधार कार्ड करता। 31 डिसेंबराक तो येता आनी गोंयांत स्टॅम्प पेपर खरेदी करता। जानेवारीन तो एक्सायज डिपार्टमेंटा मुखार लायसन्साक मागता आनी हे अशा टायमार मागता ज्या टायमार जर एका खंयच्याय रेस्टॉरंटाक रिटेल लायसन्स समज जाय सोऱ्याचें जाल्यार ताका थंय रेस्टॉरंट आसप गरजेचें आसा। मागीर ज्या टायमार ह्या जाग्यार रेस्टॉरंटूच नाशिल्लें अशा टायमार हो एंथनी गामा म्हणटा तो मनीस एक्सायज डिपार्टमेंटा मुखार लायसन्स मागता आनी एफिडेवीट फायल करता। आणि जे एफिडेवीट आमच्या डॉक्युमेंट्स आम्ही हाडून काल पत्रकार परिशद घेऊन आम्ही सगळे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केल्ले आसा। एक साधे ते डॉक्युमेंट नोटरायज पसून तो करना, नोटरायज करनाशिल्लें एफिडेवीट तो एक्सायज डिपार्टमेंटा मुखार फायल करता। एक्सायज डिपार्टमेंट ते पुलीस रिपोर्टाक एसपी कडेन वता आनी पुलीस रिपोर्ट जो आमचो एडवीन कुलासो पुलीस ऑफिसर तेणे जो दिल्लो आसा त्या रिपोर्टानुसार हो मनीस गोंयांत रावना, हो मनीस मुंबय रावता, विले पार्ले ईस्ट ह्या जाग्यार रावता। अशा मनशाचो ताका लायसन्स ते दिता, लायसन्स दिता। तेजे उपरांत 17 मे 2021 ह्या मनशाचो मृत्यू जाता आनी 22 जुनाक हें लायसन्स रिन्यू जाता। 22 जुनाक हो मनीस, जो मनीस मेला, हो मनीस ह्या लायसन्साक रिन्यूवलाक अप्लाय करता, तो सायन मारता। म्हळ्यार तुमी पळया, 17 मेक जो मनीस मेला तो मनीस 22 जुनाक गोंयांत येता आनी तो रिन्यूवलाक एप्लिकेशनाचेर सायन मारता आनी तेजे ते लायसन्स रिन्यू जावनूय येता। सो येदो व्हडलो फ्रॉड जेन्ना एक केंद्रीय मंत्री, आमचे कडेन व्हिडिओ आसा, तुमकां आमी काल शेअर केला व्हिडिओ मिडियाक, जेन्ना स्मृती इराणीचे चली जेन्ना एका इंटरव्यून सांगता की हें आपलें रेस्टॉरंट,
स्मृती इराणी हेचे पयलीं स्टेटमेंट केल्लो आसा की आपले रेस्टॉरंट आसा गोंयांत आनी काल हो जेन्ना येता व्हडलो इश्यू जाता आनी जेन्ना काँग्रेस पक्ष तेजें रेजिग्नेशन मागता तेन्ना ती मिडिया मुखार एक काणी तयार करता आनी ज्यो इरिलेवंट गोश्टी आसा ह्यो आज जनते मुखार हाडटा दिशाभूल करपा खातीर. पूण म्हाका सांगपा जाय की गोंयची जनता खास करून इतकी पिशी ना. जरी तिणें आतां आपली बेकायदेशीर कृत्यां जरी धापपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, हे डॉक्युमेंट्स आज मुखार आयिल्ले आसा. आयरिश रॉड्रिक्स एडवोकेट आयरिश रॉड्रिक्सान हेजेर कंप्लेंट फायल केल्ली आसा आनी तेजे नुसार 29 शोकॉज नोटीस गेल्ली आसा आनी 29 जुलयाक तेका रिप्लाय फायल करपा लायला. आनी आमकां अशें आयकपाक येता की ज्या ऑफिसरान एक्सायज ऑफिसरान हे शोकॉज नोटीस इश्यू केल्या तेका हो सरकार आतां खंय तरी तेजी ट्रान्सफर करपाचो प्रयत्न चालू आसा. फक्त कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान ते तेजी ट्रान्सफर करपाक शकना. इलेक्शन कमिशनाचें परमिशन जाय पडटा म्हणून तो थंय उरला. पूण हांव सरकाराक शिटकावणी दिवपाक सोदतां की खंयच्याच परिस्थितीन एक अपरायट ऑफिसर जेणे तुमच्या केंद्रीय मंत्री जिणें इल्लिगल हांगा कृत्य केल्लें आसा, बेकायदेशीर रित्या ती हांगा रेस्टॉरंट चलयता, एक मेल्ल्या मनशाचेर तिणें लायसन्स रिन्यू केल्लें आसा, त्या मनशाक जर तेणें एका अपरायट ऑफिसरान जर शोकॉज नोटीस इश्यू केल्ली आसा आनी तुमी जर तें काडपाक सोदता, हांव सांगपाक सोदतां काँग्रेस पार्टी रस्त्यार येवन तुमच्या विरोधान प्रोटेस्ट करतली. कित्याक आज ह्या ऑफिसरांक धीर दिवपाची गरज आसा. जसो आमचो मंत्री विश्वजीत राणे जशें तेणें सांगलें की ऑफिसरांक खंय तरी प्रेशरायज केल्लें म्हणून ऑफिसरान जे स्टेटमेंट घेतल्या, आज म्हाका सांगन दिसता की ही जी केस आसा तूं आज सगळें जे आरपोरा नागवा पर्रा उडीपी वयर काडटा आनी हें सगळें हांगा उस्तुपा उठला पळय, ही केस आनी विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केल्लो की सगळे दिल्लीकार आहा तेंच्यांनी आसगांवान जागे घेवन दवरल्या. म्हाका दिसता ताका खबर आशिल्लें स्मृती इराणीन हांगा जागो घेतला, तुजें रेस्टॉरंट आसा म्हणून तेजो आधार दिवन तो उलयल्लो. आज हांव सांगपाक सोदतां की जशें तुमी ह्यो आज SIT बसयल्ली आसा जे फ्रॉड करून जे जागे विकल्या, तशीच आज ह्या बाबतीनूय SIT बसया आनी हेजी सखोल चवकशी करा कोण हेतून इनवॉल्ड आशिल्लो. आनी हें करता आसतना आमी स्मृती इराणीचें रेजिग्नेशन मागता. तिणें रिजायन जावपाची गरज आसा कित्याक ती आज केंद्रीय मंत्री आसा. केंद्रीय मंत्री आसतना तिणें आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक तिणें फेस करचें. इन्व्हेस्टिगेशनाक जावपाची गरज आसा कित्याक आज बारीक मनीस जर आज खंय एक लायसन्स काडटलो तेका आज भयंकर त्रास जाता आनी तुमचे केंद्रीय मंत्री सत्तेचो गैरवापर करून आज हांगा तुमी आज बेकायदेशीर रिती हांगा सोरो विकता. आमी पळयलां की एक कोणाची FDA लायसन्स ना जाल्यार तेजे तुमी डायरेक्ट धाड मारता, ताका नोटीस पसून दिना आसतना तुमी बंद करता. हे आमच्या फाटीं एक 15-20 दीस पयलीं ही घटना घडल्या आनी तुमकां खबर आसा की हे इल्लिगल चलता बेकायदेशीर रित्या. हे फक्त जो आमी हांगा एक बोर्ड पळयता सिली सोल्स, तुमकां हांव दाखयता हो जो बोर्ड आसा हो बोर्ड हे इटालियन रेस्टॉरंट बार हो शब्द लिपयला. हे कळपाची गरज आसा हो बार हे कित्याक लिपयला, हे हो शब्द कित्याक लिपयला बार म्हणल्यार काल जो स्टेटमेंट केला स्मृती इराणी सांगपाक सोदता की आपले चली खंयचे बार चलयना आनी हे बाराचेर टेप मारली म्हणून सत्य लिपून उरना. हे बारार टेप मारून सत्य लिपोवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आनी स्मृती इराणी उत्तर दिवचें गोंयच्याच न्ही देशाच्या जनतेक उत्तर दिवचें पडटलें. आनी जें कितें गैर कृत्य तिणें केलां, एक केंद्रीय मंत्री जी तत्वांची भाशा उलयता तिणें राजिनामो दिवचो पडटलो आनी हें जें कितें इन्व्हेस्टिगेशन आहा हें फेस करचें पडटलें. हेजो आज आमी आज निशेध करता. एक विचार करूंक सोदता. हे स्मृती इराणी जे केंद्रीय मंत्री आहा ते म्हणटा की तेजे चेडवाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन जालां. हांव हें विचारूंक सोदता की गोंयकार आनी गोंयचे लोक आहा पळय आमचे कॅरेक्टरार एसेसिनेशन जालां. हे इलिगल धंदे ओपन करून हे पळय कोण ओनर आहा तो मेला पळय म्हणटा तो गोंयकार आसूंक शकता, तेजे कोण रिलेटिव्स आसूंक शकता. तर ऑन द बेसीस ऑफ समबडी एल्सीस कोणाचे दुसऱ्याच्या हांड्यार बंदूक धरून तुमी गोली मारता म्हळ्यार कोणाच्या दुसऱ्याच्या नांवार तुमी धंदे ओपन करता, फेस तुमी दाखयता. जेन्ना कितें प्रॉब्लम येता, कितें इश्यू जाता
आनी जेन्ना हे पळय ऑफिशियल्स आहा तेन्ना ते कारवाय करता आनी तांकां खबर मेळटा की हे बाबा इल्लिगल आहा तेन्ना तुमी हात धुता तुमचे आनी सायडीक सोदता. आतां ह्यो प्रश्न आहा फाल्यां कितें जातलें? फाल्यां स्मृती इराणी म्हणटले की आपूण ना तितून, तो बाबडो कोण आहा दगामा तो पडलो फोंडान. अहेत आमचे गोंयकार कोण आहा यांचे हात धरून तुमी बिझनसा चालू करता आनी तुमी फुडें वयता. तुमी दाखोवन दिता की आमचे बिझनस आमचे हे सगळे इंटरनॅशनल मार्केट इंटरनॅशनल फेम. आतां ही गेले ते इंटरनॅशनल फेम. यो आ तुमी फेस करा हे एक्सायज नोटीस हे केला पळय इश्यू केला पळय. दुसरे आनी कोणा फोंडान घालना काय. तुमी यो आ तुमच्या लागून गोंयकाराचो कॅरेक्टर एसेसिनेशन जाला हिंगासर. देर इज एन एसेसिनेशन ऑफ एवरी गोवन्स कॅरेक्टर बिकॉज ऑफ दीस इश्यू. देर इज अ पर्सन हू इज इन्वॉल्वड हू इज नॉट इवन कमिंग इन फ्रंट. वॉट इज गोईंग ऑन? सेट एन एक्झाम्पल. हांव मागता की हे डिपार्टमेंटाक नाजाल्यार आनीक फॉरवर्ड वचा तुमी. सेट एन एक्झाम्पल. हो इश्यू जे आहा ह्या ज्या फुडें आनीक दुसरे हे असले घटना घडचे न्हू. हे आमचे डिमांड आहा. आनी जे आमचे स्टेट प्रेसिडेंटान म्हणला केंद्रीय मंत्रीन रिजायन करचे हे आमचे डिमांड आहा. थँक्यू. बंद करा, बंद करा, सत्तेचो गैरवापर बंद करा. बंद करा, बंद करा, सत्तेचो गैरवापर बंद करा. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, स्मृती इराणी मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, स्मृती इराणी मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. स्मृती इराणी मुर्दाबाद. शर्म करो, शर्म करो, स्मृती इराणी शर्म करो. शर्म करो, शर्म करो, स्मृती इरानी शर्म करो. शर्म नहीं तो डूब मरो. डूब मरो, डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो. डूब मरो, डूब मरो. स्मृती इराणी मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, स्मृती इराणी मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. बंद करात, बंद करा. बेकायदेशीर धंदे बंद करा. बंद करात, बंद करा. बेकायदेशीर धंदे बंद करा. पहिले आमचे करतात लॉक खंय रे बेकायदेशीर ते लॉक मारया मग लॉक हाड रे लॉक खंय लॉक मारया तेका बेकायदेशीर हांगा आमच्या गोंयांत चलचें ना. लॉक हाड लॉक चावी खंय काड लॉक अरे सर रिक्वेस्ट मातशें आमी गेटीच्या भितर तुमी हांगा कितें गेल्या तुमी ते प्रोटेक्ट करपाक स्मृती इराणीचे प्रोटेक्ट करपाक गेल्या न्हू. आमी तोडपाक फोडपाक येवना. करता आमी तुमकां हेल्प करता. राव रे आमी तुमकां हेल्प करता न्हू. लॉक मारले की आनीक सेफ्टी जाली. कोण भितर वयता ना भितर वता ना. अरे तुमी हांगा येयल्या तुजें काम पत्र लॉ प्रोटेक्ट करपाचें मरे इल्लीगल म्हणून सामकें खबर आहा मरे. यू आर द सिटीजन. लॉक मारूंकूच जाय रे. पावर लोकांच्या सायडीक रावू नाका. तूं लोकां बरोबर तूं लोकांचो मनीस तूं. सरकारान लोकांक दवरला केंद्रीय मंत्री म्हणून तिच्या एका लॉक मारत ना गोंयकाराचे बारीक गोंयकारांक लॉक मारले आसा. हे लॉक आज मारपाची गरज आहा. लॉक मार रे लॉक मार. सायडीक राव तुमी. लॉक मारता मग लॉक इल्लीगल काम कितें लॉक मारता. इल्लीगल हे बेकायदेशीर आमकां आयज उडयता ना मरे आमी. आमी काय भितर सरना. इलिगल लॉक मारता लॉक मारता दोन असून हे पण आमी मारता क्लोज आशिल्ले एका प्रोटेक्शनाक कितें आयले. काम कितें फक्त प्रोटेक्ट करपाची प्रॉपर्टी. चावी तुमच्याकडे दिता. चावी तुमच्याकडे दिता. तुका दिसता म्हाका इल्लीगल मरे. लॉक करून चावी तुमच्याकडे दिता. इम्प्लिमेंट कर कितें करपाचें तें. तुझे काम प्रोटेक्ट करपाचें मरे. तुझे काम कितें तुझे काम कितें तुमचें काम कितें. बी ऑन द सायड ऑफ द लॉ. योर रोल इज टू बी ऑन द सायड ऑफ द लॉ. तुम्ही लॉच्या सायडीक ना. लॉ मारपाची गरज आहा. कित्याक हो एक लॉक मारप म्हणजे मेळात ना घेवपाक सारकें. गोंयकारांचे धंदे लॉक मारा मग तेका. बेकायदेशीर लॉक मारूंकूच जाय. लॉक मारूं न्ही.
हांव लॉक मारतले राव आमी लॉक मारतले आम्ही तुमका वयल्यान help करता मरे. तुम्ही हरची कितें illegal आसा तुम्ही लॉक मारता फोनच तेयता सारखे आणि हे लॉक मारून आम्ही चावी ऑथॉरिटी म्हणजे चावी तुझ्या कडेन दिता आमकां लॉक मारताले आज रेस्टॉरंटाक कित्याक गोंयकारांचे तुम्ही बारीक धंद्याक लॉक मारता मरे हे केंद्रीय मंत्री म्हणून एका सोडपाचे कित्याक म्हणून सोडपाचे कायदो म्हणटा तो सगळ्यां खातीर एका आमी लॉक आज मारतले म्हणले मारतले खंयच्या परिस्थितीत एकाच लॉक मारतले आमी पहले एक काम करतो तुम्ही घ्या मरे पाठी मार तू रोज आणि रावला तुम्ही उघड रेस्टॉरंट बंद आहा तेका आमी बंद आसा म्हणटा तुमच्या हेजे प्रमाणे आमी तेका लॉक मारता सगळे कायदेशीर सगळे इन्क्वायरी फेस करा सगळे कायदेशीर करा आणि मागीर येऊन रेस्टॉरंट चालू करा तोपर्यंत रेस्टॉरंट बंद मारे ते मारे जावं केंद्रीय मंत्री कोणीय जावं ए, पोलिसांक हाडलो, कोणी आपयल्या म्हाका सांगा तुमका कोणी आपयल्या बारीक मनशाक कायदो लागता आणि केंद्रीय मंत्र्याक कायदो लागना अरे बेग आमकां लोक मारतले बेकायदेशीर धंदो हरशी तुम्ही आता बेकायदेशीर सगळ्या गोष्टींचेर तुम्ही कंप्लेंट त्यांच्या लोकांक खातीर लागना असलो कसलो कायदो ह्यो खबर आसा सरकार हे लॉक मारपाक शकना तो लॉक आमी मारता वयता फुडें मार रे मार रे लॉक मार मार घे हो घेत हातीन घे मागीर दुसरे लॉक दुसरे लोक घे रे दुसरे मार रे त्यावटे मार रे ते मार रे बंद करा बेकायदेशीर धंदे बंद करा बंद करा बेकायदेशीर धंदे बंद करा सारखे मुर्दाबाद सारखे दिसता फाटसून मुर्दाबाद निधी राणी मुर्दाबाद सर फाटीच राव फाटसून सारखे दिसता सगळे निधी राणी मुर्दाबाद फूल फ्रेम तरी मेळटा बंद करा बेकायदेशीर धंदे बंद करा फोन करता आम्ही सर ते व्हिडिओ मेळटा फोटो मेळटा सारको पोलिसांक कोणी आपयल्या आम्ही गोंयकार बाबडे आपयत कोणी जाल्यार प्रोटेक्शनाक तुम्ही पावना मरे हांगा बेकायदेशीर आहा थंय खंय पावल्या बेसिकली बेकायदेशीर गोष्टी ज्यो खऱ्यो तुम्ही बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो तुम्ही आता पळय पहाड हे सगळे रेड मारल्या बरी गजाल तशें तुम्ही हे बंद करपाक जाय आशिल्लें आमी मारता न्ही तुम्ही गोंयान दाखोवन दिता की पुलीस तुम्ही मारा पुलीस फक्त जे पावरफुल लोक आहा पळय तेंच्या प्रोटेक्ट करपाचे लोकांक खातीर प्रोटेक्ट करपाक लागला हे तुम्ही फॉलो करूंक जाय आमचेर लॉक मारपा वेळ येवपा जायना तुम्ही लॉक मारपा जाय बेकायदेशीर रेस्टॉरंट मागीर तुम्ही कित्याक बारीक तुमचे काम आमकां करपा लायनाकात तुमचे काम लॉक मारपाचे आमच्या पयलीं तुम्ही येवन हांगा लॉक मारपा आशिल्ले बारीक लोकांक खातीर कोणूच येना तुम्ही प्रोटेक्शना केन्नाच नेसता तुम्ही फक्त गोंयकारां तुम्ही गोंयकारां ही बीजेपी सरकार सोंपयताना बंद करा गोंयकारांक धंदे बंद करपाक आसता बंद करा तेंच्या प्रोटेक्शन आमच्या मोडून उडयली लॉक मारून चावी तुमच्याकडे दिता आम्ही असे ना की आम्ही लॉक मारून चावी घराकडे व्हरतले आम्ही चावी तुमच्याकडेच काढून दिता अरे तुम्ही आमच्या सारखे दिसता मला आम्ही वयल्यान तुमकां हेल्प करता न्हू सर फाटी इलिगल आहा ते प्रोटेक्ट करपाक तुम्ही रे कित्याक तुम्ही गोयचे भुरगे मरे तुम्ही गोयचे भुरग्यांनी हे आमकां हेल्प करूंक जाय हे इलिगल चल्ला ते गोयच्या लोकांनी मदत करूंक जाय तुम्ही भायल्या लोकांक हे चोरून येयला गोंयांत तेंका तुम्ही मदत करता हे खरं तुमचे काम आशिल्लें लॉक मारपाचें तुम्ही मारता तुम्ही तुमच्याकडे दिता. आम्ही लॉक लॉक दी तेका मारून तू मार तुम्ही मारा
तू लोक मारल्यावर वारंवार तुम्ही लॉक मारा आता ज्योत आम्ही मारता मग तू मारे आम्ही मारता लॉक हा गेटिक लॉक हा गेटिंग लॉक हा ते तरी दाखव आमकां तो लॉक मारला सांचे एका लॉक आज सांचे 5 सुमार परत जमूया आणि जर हे रेस्टॉरंटा पुलिसांनी जर लॉक मारू ना जाल्यार एका आमी येवन लॉक मारूया जालें हे दाखवून दिता हांवें तुम्ही गोंयकारांक की तुम्ही गोंयकारां खातीर ना भायले लोक जेन्ना तुम्ही आता लॉक मारपाक गेले तर तुमकां पुलिसांनी जे आडयले लॉक मारपाक दिवंक ना हेजें मुख्य कारण कितें कित्या खातीर आडयले तुमकां आमकां अजाप दिसता गोंयचे पुलीस म्हणटा पळय ते पुलिसांचें काम कितें गोंयच्या लोकांचें रक्षण करप गोंयच्या पुलिसांचें काम जे इलिगल आसा पळय थंयसर कोण लिगल मागता तांकां प्रोटेक्शन दिवप पूण हे आयज आमकां दिश्टी पडटा की स्मृती इराणीक प्रोटेक्ट करपाक हे पुलीस आमी आफोंक ना हांकां आफोंक ना सो गैरकृत्य जे आसा जे बेकायदेशीर हे आस्थापन आसा ताका प्रोटेक्ट करपाक पुलीस येता आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक कोण येना ज्या गोंयकाराक गरज आसा पुलिसांची थंय गोंयकाराक प्रोटेक्ट करपाक पुलीस पावना पण स्मृती इराणीक तेचे हे रेस्टॉरंट प्रोटेक्ट करपाक पुलीस पावता आमी फक्त सिंपल सांगले की आमचे गोंयकार थंयसर वयचे न्हू कित्याक हे बेकायदेशीर आसा सो आमी लॉक मारता जेन्ना ते बेकायदेशीर आसा आमी फक्त लॉक मारता चावी पुलिसां कडेन दिता जाल्यार पुलीस आयकना सो हे चुकीचें आसा आमी मागणी करता गोंयच्या परत एकदा गोंयच्या सीएमा कडेन की हितून लक्ष घाल पुलीस ज्या जाग्यार जाय त्या जाग्यार डिप्लॉय कर ज्या जाग्यार पुलिसांची गरज ना थंयसर धाडपाची गरज ना आमी हांगा तोडफोड करपाक येवंक ना आमी तोडफोड पार्टीचे कार्यकर्ते नासून आमी भारत जोडो ह्या काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आसा आमी तोडफोड करपाक हांगा येवंक ना हांगा आमी न्याय मागपाक येयल्या हांगा आमी उतर मागपाक येयल्या हांगा आमी आन्सर मागपाक येयल्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या कडल्यान उतर मागपाक येयल्या हे जे तुम्ही लिपोवन करता जी फटिंगपणां करता एका बोर्डाचेर तुम्ही जर त्या फाटल्या वाटेन गेले जाल्यार बोर्ड एकदम ओपन आसा की थंयसर सारकें बरयलां थंयसर रेस्टॉरंट बार सगळें आसा पण ह्या बोर्डार एंट्रन्साक मात तेंच्यांनी काळी टेप मारल्या ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जी कृत्य आसा त्यांची जे विचार आसा ते काळे आसा आणि ते परतून एकदा हांगा स्पश्ट जाल्ले आसा जेन्ना नॉर्थ गोंयचे एसपी जेन्ना येता आनी म्हापसा ज्या ठिकाणी इंटरेक्शन मिटींग वगैरे घेता आनी सांगता की आपूण जनते वांगडा आसा आनी हे आमचे नंबर तुमकां जाय तेन्ना तुमकां आमकां कॉल करा अशा टायमार ते कित्याक हेल्प करना मदतीक पावना थोडे आमी कितें आहा जे एसपी आसा थोडे पुलीस डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आसा ते अपरायट ऑफिसर आसा ते सत्य कितें आसा तेच करता ते बरें काम करता तेका आमी खंयच हे करिना पण जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट एकंदर पुलीस डिपार्टमेंट जेचो कंट्रोल होम मिनिस्टरा कडेन आसता गोंयचो मुखेलमंत्री होम मिनिस्टर जावन आसा तेणी डायरेक्शन दिवपाची गरज आसा पुलीस जायत्या वेळार आपणाच्या अधिकारान आपणाच्या मनीसपणान आपणाच्या विजडमान ते जायते निर्णय घेता आणि जे नागरीक आसा तांकां आफोवन हाडून हिंदूंक आपयता मुसलमानांक आपयता बरे भशेन जावचे हे प्रयत्न करपी ऑफिसर आमी म्हापशान पळयल्या पण एक बेकायदेशीर आस्थापना जेन्ना आसता थंयसर ताका प्रोटेक्शन मेळपाक जायना ते उद्ध्वस्त जावपाक जाय ते काबार जावपाक जाय कित्याक बेकायदेशीर कृत्यां बेकायदेशीर धंदे ह्या गोंयान आमच्या आनी देशान चलपाक जायना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी संस्काराची भाशा करता सभ्यतेची भाशा करता
संस्कृतीची भाषा करता, सत्याची भाषा करता आणि असली असत्य अधर्माची गैरकृत्याची जेन्ना ते पाठबळ तांकां दिता तेन्ना ते एक्सपोज जाता हे आयज परतून एकदा सिद्ध जाल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी कितें दुतोंडीपणा करता तेन्ना ते एक्सपोज जाल्ले आसा आणि गोंयची जनता ह्या देशांतली जनता शाणी जाल्ली आसा. स्मृती इराणी तुज्यो काणयो बंद कर, गोंयची जनता शाणी जाल्ली आसा. अमरनाथ बाब आता सरकारान जर हेजेर कारवाई करूंक ना जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसता? जे आमचे स्टेप आमी ऑलरेडी मानलेले आसा. हे स्टेप आमचे फाटीं वचपाचे ना. आज आमकां अभिमान दिसता की गोंयांत असले अधिकारी आसा ज्यांच्यांनी शोकॉज नोटीस ऑलरेडी धाडलेली आसा. सो एकंदरीत गव्हर्मेंट ऑफिसर जेन्ना शोकॉज नोटीस धाडटा ते तितून तथ्य आसा म्हणून धाडलेली आसा. सो आमी वाट पळयतले कितें कारवाय जाता ती. नाजाल्यार हें आंदोलन फक्त गोंया पुरतें उरचें ना तर सबंद देशान हें आंदोलन जातलें. कित्याक हे गैर व्यवसाय जो चलयता ती ह्या देशांतली एक जबाबदार मंत्री जावन आसा जी स्वताक संस्कारी भोव समजता पण जेन्ना स्वताचेर पाळी येता तेन्ना ते असंस्कार बेकायदेशीरपणा हे सगळे तिचे उक्ताडार पडटा. अमरनाथ बाबू हो लढो तुमचो कायदेशीर मार्गान आसतलो काय वेळ प्रसंगी तुम्ही कायदो हातान घेतले? आमी सदांच कायद्याचो मार्ग अवलंबलो आसा. तेकाच लागून कांयच आमी तोडफोड खरें म्हटल्यार हो बोर्ड आमच्यान फुडें येता आमी तो रस्त्यार आसा बेकायदेशीर आसा. तेका लायसन ना आमी फोडूंक शकता तो, पण आमी तसली कामां करिना. आमी कायदेशीर जें आसा तेंच करतले. कायद्याचो आमी आधार घेतले आणि जर सगळेच सरकार जर कायदे गुटलोवंक तेचेर काळ्यो टेपी मारूंक लागले कायद्याचेर जाल्यार मागीर कायदो हातीर घेवपाक काँग्रेस पार्टी फाटीं रावची ना. आणि ही घटना आसा आमी पळयता की भारतीय जनता पक्षाचे ओल्ड गोवा जे चायना NC म्हणून जी प्रवक्ता आसा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तिचे येदे व्हडले इल्लिगल स्ट्रक्चर तिणें जी हेरिटेज सायट आसा, प्रोटेक्टेड एरिया आसा, त्या प्रोटेक्टेड सायटान येदे व्हडले बेकायदेशीर तिणें घर बांदलां. आज अख्खे गोंयचे लोक आज एकठांय जाल्या आणि एक लढो दिता आणि ते मोडचे म्हणून सरकारा कडेन डिमांड करता. अशें आसतना पसून हे सरकार, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार, ते आज मोडपा पावना. इतक्याच खातीर की ती भारतीय जनता पक्षाची राष्ट्रीय प्रवक्ता आसा चायना NC. हें आज दुसरें उदाहरण. स्मृती इराणी देशाची केंद्रीय मंत्री ती हांगा बेकायदेशीर रित्या आज हांगा हें रेस्टॉरंट चलयता. तर सरकारान आनी खास करून मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवपाची गरज आसा. कित्याक मुख्यमंत्री एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मंत्री आहा आणि 2021 जेन्ना मेल्ल्या मनशाक जेन्ना लायसन्स दिला तेन्नाय मुख्यमंत्री एक्सायज मंत्री आशिल्लो आणि आजूय तो एक्सायज मंत्री आसा. सो हेणें मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवपाची गरज आसा. आणि जाय जाल्यार तुज्या एका मंत्र्यान जश्यो हांगा SIT बसयल्या इल्लिगल जमनी प्रोब करपाक, तशी ही फिट केस SITन प्रोब करपा सारकी. हेजेरूय SIT बसोवची आणि हेजो निकाल जनते मुखार मांडचो. कित्याक ही ओपन हे सिक्रेट काय हेतून येना. डॉक्युमेंट सगळे सांगता व तुम्ही फर्जरी केल्ली आसा, मेल्ल्या मनशा नांवार तुम्ही लायसन्स घेतला आनी हांगा चलयता. आणि आज स्मृती इराणी खंयचेच रिजन त्या दिवपाक शकना की आपले न्ही म्हणून. तिणेंच सांगलेलें आसा हें आपलें रेस्टॉरंट, धुवेन इंटरव्यून सांगलां हें आपलें रेस्टॉरंट. आनी कितें जाय आनी वीथ डॉक्युमेंट्स आमी हवेन कांयच फार मारना. आमी डॉक्युमेंटाचो आधार करून काल पत्रकार परिशद घेतल्या आणि आज निशेध करपाक आज आमी हांगा घटनेची. काल महिलांनी हांगा प्रोटेस्ट केलो, आज तुम्ही यूथ करतात, तो फुडलो स्टँड कित्याक? फुडलो स्टँड 29 तारखेक शोकॉज नोटीस ताका दिल्ली आसा. 29 तारखेक ताका रिप्लाय करचें पडटलें. कायद्यान जरी ऑफिसराक ट्रान्सफर केलो आमी हेजे विरोधान आसा आणि त्याका आमी लढो दितले जर ऑफिसराक हात घातलो जाल्यार. मजेशीर आसा कितें आतां रिप्लाय कोण दितलो पळय. मेल्ल्या मनशाक शोकॉज नोटीस गेल्ली आसा. मेल्ल्या मनशाक रिप्लाय कोण करतलो. मेल्ल्या मनशाक शोकॉज नोटीस गेल्ली ज्याच्या आसा. नांवार लायसन मेळ्ळा तो मेला, तो पावलो वयर. पण कोण चलयता ही फटिंगपणां 29 तारखेक घडली की रिप्लाय दिवपाक कोण येतलो काय हे सरकाराच्या ताब्यान वयतले काय कितें काय कळना. सरकार इल्लिगल सगळ्या ताब्यान घेवपाक सोदता आपल्या, सो हेंय घेवचें अशी आमची मागणी आसा. मारूंक जाय आसलें. बरोबर. ज्या तरेन आता तुम्ही लॉक मारपाक गेला आणि पुलीस प्रोटेक्शन हाडून तुमकां लॉक मारूंक दिवंक ना. सांमेरेन जशें तुमी म्हटलं की जर पुलीस लॉक मारिना जाल्यार तुमी कितें कायदो घेतले? खरें म्हणल्यार हे जशें पुलिसांनी आमी पळयलां फाटल्या तेंपार एक ड्रायव्ह चालू केल्लो, सगळे इल्लिगल जे स्पा हे ते सगळे लॉक मारीत सुटलेले. बरी गजाल. सो हांव म्हणटा हेंय ते पुलिसांचे नजरे हाडून दिलें की हेंय बेकायदेशीर, हेकाय तुमी लॉक मारा म्हणून शेवटी काडले लॉक आणि हे चेन काडली आनी ताच्या हातीन दिली, तुमी हेका लॉक मारा म्हणून.
कित्याक पुलिसांनी हांगा खरें म्हणल्यार प्रोटेक्शन हेका दिवप न्ही. पुलिसांनी लोक जे त्रासान आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचें. हे बेकायदेशीर हांगा ज्यो गोश्टी आहा ताका हांगा प्रोटेक्शनाक येवन उबे रावचें न्ही, प्रोटेक्शन दिवपाक. जर पुलीस लॉक मारीन जाल्यार फुडलें पाऊल कितें तुमचें आतां? पळय हो लढो जो आसा हो हेंका खंयच्यानूच हेंची सुटका ना. हे कायद्याच्या कचाट्यान अशें सांपडलेले आसा, हेंकां जरी कितें खंयचें हेका केलें हे कायद्याच्या कचाट्यांतल्यान सुटचें ना. लॉक मारप म्हणजे कितें? इट इज अ सिंबॉलिक, प्रतिकात्मक. लॉक मारप म्हणजे बंद करप. लॉक मारप म्हणजे बंद करप. सो सरकारान हे बेकायदेशीर जो धंदो हांगा चलता तो बंद करचो. हे प्रतिकात्मक आमी लॉ काडलेले आसा. सो लॉक हाडून फोर्सान लॉक मारप म्हणजे आमी खरेंच ते लॉक मारतले हितून काय येना. लॉक मारप म्हणजे हे आस्थापन, हे बेकायदेशीर धंदो जो चलता तो बंद जावपाक जाय आनी बंद करपाक आमी आमचो आंदोलन चालू दवरतले. पण बाय फोर्स लॉक मारप हे खंय तरी कायदो हातान घेतल्या वरी जाता अशें म्हणून आमी लॉक काडले आनी पुलिसांनी बाय पोस्ट जाल्यार पुलीस तुम्ही पळया 5-6 जाणां आसा. आमी सहज ते करूंक शकताले पूण पुलिसांक रेस्पेक्ट दिवप हे आमचें काम. आमी तसली कामां करूंक ना. पुलिसांक धुकलाप, ते पुलिसांक मारप हे आमकां शोभा जाय. आमी संस्कारी, काँग्रेस पार्टी ही संस्कारी पार्टी हे आयज सिद्ध जाता. आमी पुलिसांक धक्काबुक्की करप, ते मार करप तसले कामां आमी करचे ना. तुम्ही 1 मिनिट येवचे आणि हे तुम्ही कव्हर करा. हे इटालियन रेस्टॉरंट आणि एन बार जे आसा हे बार हे लिपयला काय हे लिपयले म्हणून हे पळया ही कर्मा, बार, ही स्मृती इराणीची कर्मा. दापयताय कोणाक, लिपयता कोणाक, फटयताय कोणाक. फटिंगपणाचे कामां चड दीस चलना. तुज्यो ह्यो काणयो, स्मृती इराणी तुजी चल दीस चलची ना काणी, कित्याक तुजे काणयेक मारता खाणी. म्हणले का तुमच्याकडे कवी ऐकू येलो, तुमच्याकडे कवी ऐकू येलो. ओके रेडी. हे गावतो मुर्दाबाद 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 शर्म करो शर्म करो स्मृति ईरानी शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बंद करात बंद करात बेकायदेशीर धंदे बंद करा, बंद करा बेकायदेशीर धंदे बंद करा. शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो शर्म नहीं तो डूब मरो